सावथाचे किती झाले सावटे कितले लीड दिला तुम्ही पुढच्या 3800 ह्या हेजेर दिसता तुका थंय खूब कमीशी मेळ्ळा कित्याक लोकाली एक्सपेक्टेशनांतल्या जवळ जवळ 10,000 तरी लीड मेळ्ळी खंय म्हणजे कुडचड्यार ह्या अच्छा 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 आम्ही सांगलेले 5000 1200 कमी झाले बरं किती 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 लागून आहे सर ओला सावथात पळय पोजिशन आज ट्रेंड चलता ते 17,000 हे आसा 16,000 लिटर अरे ते जिंकतलो तो 7 दिन जिंकतलो ऑल द बेस्ट कॉंग्रॅच्युलेशन पण किती फायदा जिंकून ते पासून ऑपोजिशन रावंक पडलो ऑपोजिशन रावले जाल्यार काम जायना आता ऑपोजिशन रावलेलं कित्याक 350 हे आसा तो कसली कामां करतली गोंयकाराची आतां उरला ती आतां आमकां आतां वचून करूंक पडटली साडीन धरून थिंग सगळें उरतलें सादी येवन फायदो कांय ना म्हणटात अरे तूं समजून हांव कितें सांगता तें अरे ऑपोजिशन रावन कितें फायदो आतां आमकां गोंयची कामां कर आमकां वचून 3.5 वर्सां करूंक पडटली आतां जर ऑपोजिशन ना जाल्यार फायदो कितें आसा ह्या इलेक्शनाक ना ना ऑपोजिशन पळय जेन्ना ना ना ऑपोजिशन हांव आमकां ऑपोजिशन नाका न्ही तुका जाय आसतलें आमकां नाका तुका जाय आसतलें गव्हर्नमेंट ऑपोजिशनात हितून काम करपा ना काय म्हणतो ना गव्हर्मेंट करतले बट अल्टिमेटली ऑपोजिशन आसता ते वर्क जर रुलिंगाचे 100 रुपया जाता ऑपोजिशन 40% जाता न्ही सो इट इज नॅचरल की तूंय फाल्यां लिडर जालो तेच करता न्ही इट इज नॅचरल इट इज अ फिनॉमिना ना कशें जाता तरी एनी बट एनी ऑल द बेस्ट टू सतीन बाब लेट अस होप ही डज समथींग फॉर गॉड कित्या लागून देवली म्हणटा तुमी ओवरऑल आता ना पळय पळय मेन म्हणटा पळय सालसेत 1,63,000 वोटींग जालें पळय तेजेर आमकां जे आमचे बेस्ट आनी बेस्ट 54,000 जाल्ले आशिल्ले इन द पास्ट तेन्ना तितले वोटींग जावन सो बाकीचे सालसेतीन लीड जावन जालें न्ही ते 13,000 12,000 लीड जी आशिल्ली आनी आमचे सायडीन मातशें कमी जालें जे एक्सपेक्टेशन आशिल्ले ते 1,500-2,000 कमी जाले आमचे दिनेश बाब तुम्ही सकाळी एक स्टेटमेंट केलं की खंय तरी सर्टन सेक्शन्स ऑफ पीपल हॅव नॉट वोट सकाळचो स्टेटमेंट केलो न्ही स्टेटमेंट सारको न्ही तो अप्रूव जालो न्ही अप्रूव्ह झालं मायनिंग सर मायनिंग इफेक्ट जालो म्हणटा तुमी मायनिंग इफेक्ट व्हडलो जावना न्ही मायनिंगाचे मॅक्झिमम लोक मायनिंगाचेर आसा खंय तरी इनडायरेक्टली डायरेक्टली खंय तरी मायनिंगाचो इफेक्ट जाला वा ना ते मागीर पळोवन बसून पळोवंक पडटलें आतां सद्याक हांव सांगूंक शकना